ಪೇಜ್ 13. घालत्या काळजा मंदिरात तुझ्या येता सोम्यानी मोड बलिदान भेटयता पातकाचे सोम्यानी रडता मोडा मोडा तुका लपता सुकून गेल्यो शेळयो आमी जावन आसा तुझ्या आदाराचे सोम्या पातळीन आसा भक्ती तुजे लागीं सोम्या आमी आयल्या सिल्वेस्पोरा देवा तुजो आदार मागता घालत्या काळजा मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकाचे सोम्या रडता मोडा मोडान तुका लपतला. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बगाड भाव भयणीनो, हो करिज्मोचो काळ, कुरपेचो काळ म्हणून पवित्र सभा आमकां दमून सांगता. देवाची कृपा अदीक दमाशान ह्या संवसारांत आयली. जेदा पाताक सडलें ताच्याकी चड रितीन देवाची कृपाय आमकां लाभल्या. कारण ताच्या फाटल्यान आसची सकत जेजू क्रिस्त आनी ताणें हाडिल्ली सडवण प्रत्येक जावन पातकांचें बोगसाणें आनी नवें जीवन, पुनर्जीवनपणाचें जीवन. ह्या पुनर्जीवनपणांतय दिश्ट जोखून आमी चलोवंक आनी कश्टांची वाट सोडोवंक हो काळ आमकां उलो दिता. तर आतां ह्या मिसांत भाग घेवची आमी खरेंच सोम्या सांगाता प्राजीत मागणें दान धन करच्या ह्या साधनांत वांटो घेवया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचे सर्व अस्कतकायो प्रत्यून घेवया आनी बोगसाणें मागया. तुया सर्वेस्पर आमच्या बापात्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंदवण्यो आमी दमोवन दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राजीत काळाची दंडवण आमी आज सुरू करता. ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशें आमचें क्रिस्ती जिणयेच्या झुजांत आमकां जैतेवंत कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जोएल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा उपास करून रुदान करून आस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया. तुमची काळजां पिंजा न्हय तुमची वस्त्रां. सर्वेस्पर तुमच्या देवाशी परतून येया. कित्याक तो मोवळ आनी काकुळदार, सोंसणीक आनी दयेन भरलेलो आनी केस्त लावचे विशीं तो सुरसुरता. कोण जाणा तो आपलें मन बदलीत सुरसुरात
आनी आपल्या फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसात, तेन्ना तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाक अन्न बलियो आनी पिवन अर्पणां भेटोवंक सकतल्यात. सियोनांत एक तुत्तरी वाजया, एक उपास प्रगट करा, एक संभ्रमीक जमत आपया. लोकांक एकठांय करा, एक पवित्र सभा जमया. मलगड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक जमा करा. दुधाच्या बाळका पर्यंत न्हवरो आपलें कूड सोडो आनी व्हंकल आपलो पलंग द्वार मंटपां आनी वेदी मदें याजक आनी मणयार रुदान करूं आनी म्हणो, सर्वेस्परा तुजे पडजेची दया कर. तुज्या दायजाक केन्नाक पात्र जावंक दिनाका. राष्ट्रां तांच्यो केबडायो करिना जावं, तांचो देव खंय आसा अशें म्हणून राष्ट्रांक कित्याक कारण दिवचें. तेन्ना सर्वेस्पर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपले परजेचे काकळूत केली. देवाचे उतार हें. देवाचे मोडुपकार श्लोक. आमी पातकीन सोमया तुजी काकुळट मागता. आमी पातकीन सोमया तुजी काकुळट मागता. आमी पातकीन सोमया तुजी काकुळट मागता. काकुळटारा देवा मुजी काकुळट कर. भोकन वळ्या देवा मुजी गुन्या पुसून काड. दूतू म्हाका मुज्या प्रादाच्या कतांतलो. नितळ कर म्हाका मुज्या पातकाच्या चिखलांतलो. आमी पातकी सोमया तुजी काकुळट मागता. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेर वय तुजेरच हांव चुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलें हांवें केलां. आमी पातकी सोमया तुजी काकुळट मागता. आमी पातकी सोमया तुजी काकुळट मागता. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखान देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता. देवा लागीं राजी जाया. पातकाचें कतनातल्याक देवान आमचे पासत पातकाचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उदेशीन देवाचें नितीवंत पडून जोडलेली परजा जायशी केली. देवाच्या कामांत ताच्या सहवाबरडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवातां तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात. कित्याक ताणेंच मुळां आईन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें. सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. असो तो आईन काळ, असो तो सोडवणेचो दीस. देवाचें उतार हें. देवाचे मोडुपकार उद्गार.
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया आज तुमची काळजा धरून करीनाकात भकार सर्वीस परासो ताळो ऐकायात वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया सर्वेस्पोर तुमचे सोभे आसो तुमच्या सोबे आसो मातेवा फरमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया जेसून आपल्या शिसांक म्हळें तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीनाशें सत्राय घेया नाजाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापा लागसो कसलोसो प्रतिफळ तुमकां लाभाचो ना देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजय नाका कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरां तावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात खरेंच हांव तुमकां सांगतां तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळस मेळोन जाला पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं अशें तुजें दान धर्म गुटाण जावं आनी गुटाण केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो तुमी मागतना कपट्या सारकीं जायनाकात आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोणशांनी उबे रावन मागूंक तांकां चड खुशी खरेंच हांव तुमकां सांगतां तांकां ताचो प्रतिफळ येदोळस मेळोन जाला पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग दार तांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग आनी तुवें गुटाण केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो तुमी उपास करतनाय कपट्या बरी तुमची मुखां भावय नाकात ते आपूण उपास करतात म्हणून लोकांक दाखोवंक आपलें सारकेंच भंगयतात खरेंच हांव तुमकां सांगतां तांकां ताचो प्रतिफळ येदोळस मेळोन जाला पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजें मुखामळ धू अशें तूं उपास करताय म्हणून गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं तुवें गुटाण केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पवित्रात्म्याचें येणें जेजू थंय पवित्र स्नानाच्या वेळार जाल्ले उपरांत आत्म्यान ताका एक मरुभुमी प्रदेशाक व्हेल्लो आनी थंय ताची पारखवणी जाल्ली 40 दीस आनी 40 राती मागण्यान आनी प्राजितान जेजून करसिल्ली आपलें परगट मिसांव आराम करच्या पयलें बापाची खुशी कितें
खंयच्या तरासो सडवणदार हांवें जाय जायी, खंयच्या वाटेन हांवें वसा जायी तें भोव गुंडायेन समजोवंक हो नियाळ मागणें उपास जेजूक उपकारलो. लोकांक आशिल्लो तसलो मेस्सिया हांवें जाय जायी वा बापाच्या कुशेंत ताळ पडटा तसलो हें ताणें तजवीज कर गुंडायेन सोदून काडूंक आसलें. देखून ह्या 40 दिसांनी जेजून जायतें सोदून काडलें आनी देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करच्याक तो भायर सर गेलो. हतकी जिणी बदलूंक पयलो ताणें उलो दिलो आनी बरी खबर सत मानून हातूंत सक्कट सारांश 8 पूण आसा ताच्या शिकोवणेचो. बदकी जिणी बदला, बरी खबर सत माना. बरी खबर खंयची? बरी खबर देव मनीस जाला, आमकां देवा बरी करच्याक, आमकां देवाचो वांटो करच्याक, पुनर्जिवनपण आमकां दिवच्याक आनी कितें अडखळी आसात तें सक्कड काडच्या खातीर देव आमचें मोदें आयला म्हणली ही बरी खबर सांगूंक जेजू भायर सरलो. आनी ताणें दिल्लो उलो पळया, परिवर्तन जावंक पतकी जिणी बदला. आज देखून कितें अडखळ आसा पताक आमची अस्कतकाय या कितेंय देवसराच्यो नाडी या इतर खंयच्याय संगतींक देवाच्या कुशेक आड व्हरता तें सोदून काण एकाकच आमी मुळांतावन किमसूंक ही वाट हे दीस आमकां उपकारा पडटले. असो बैलो गुर्तू जावन आज आमी आमच्या माथ्यार गोबोर घालता. परण्यासोल्ल्यांत प्राजीत असो गुर्तू जावन गोबोर घालतलीं आनी आमी नव्या सोल्ल्याची मनशां होच गुर्तू वापरता. मागणें आनी प्राजीत असो गुर्तू जावन आमच्या कपालाचेर वा माथ्यार कुर्साचो गुर्तू काडतात. कुर्साची सावळी म्हळ्यार आमचें जीवन नश्वर, तरी तें अमरपणांत बदलतलें, ससनाच्या जिणयेंत बदलतलें, पुनर्जिवनपणाचो प्रकाश आमचेर फांगतलो म्हणून जेजू आमकां येदोळसो सांगून दिता. हेजी वाचपां पळया. पयलें वाचप जोएल प्रवाद्यातावन. प्रवादी आपयता सक्कड संतोसाचें दादोसकायाचें दाबाजाचें जिवन सोडून प्राजिताच्या जिणयेक जोएल आपयता आनी लोक ताच्या आपोण्याक कान दिता. होरेत आनी व्हंकल समेत आपले लग्नाक कूड सोडून भायर येवन दीत. दुदाचें बाळशें लेगून ह्या साधनांत मेळोवन दीत म्हणून तो उलो दिता. आमी अशें प्राजीत केल्ल्या मारिफात कितें घडटलें? आमी नीज जावन देव कितें दिता तें घेवंक तयार जातले. पयल्या सुवातेर आमकां जाय पदकाचें बोगसाणें. आनी तूं बाळा तूं सोरेस्पराच्या मुखार वेतलोई म्हणून जाकारीन जुवां भोवतिस्ताक हातांत घेवन म्हणलें. ताच्या लोकांक तांच्या सडवणे विशान सांगूंक पदकाच्या बोगसाण्याद्वारे. आनी पदकाचें बोगसाणें भोव गरज. पूण पदकाचें बोगसाणें मेळत जें जाल्यार आमचे जिणयेक परिवर्तन जावची अखंड खुशी गरज, निर्धार गरज. आनी हो निर्धार करच्याक आमकां हो काळ उपकारा पडटलो. देखूनच आज हो गोबोर घालतना म्हणटा हांव, उगडास दवर मनशा, तूं धूळ, तुजी धूळ जातली, तुजें नश्वर जिवीत. पूण आनी एक उतर अशें आसा, पदकी जिणी बदला आनी बरी खबर मानून घेया म्हणून. ही उतरां आयकत आसतना एका वाटेन नश्वर जिवन आनी एका वाटेन सोम्याचें व्हड एक योजन आमचे खातीर केल्लें. आमी करीनच ताचे बरी जावच्याक, अमरपणान नेसच्याक आनी असो बैलो गुर्तू जावन जेजू रुपांतर जाल्लें तें घडीत पापसाहेब ह्या वर्साच्या संदेशान दवरता. सडावत करिज्माच्या दुसऱ्या आयतारा आमी जेजूचें रुपांतर नियाळ करता जाल्यार असो गुर्तू आमी खरेंच पुनर्जिवनपणाची मनशां. जेजूचें मुखामळ सुर्या बरी परजळ्ळें, ताचें वस्त्र उजवाडा बरी प्रकाशलेलें. तसली जिणी आमची जाय जायी. पूण आमी कितें वाट धरी जायी ही बापाची खुशी जाणा जावंक आमच्या आयच्या वाहनजेलांत आमी आयकल्यो त्यो 3 वाटो. पयिल्लें जेजू दान धर्मा विशांत उलयता. जें कितें आमी उरयता आमचें पोटाचें म्हूण कितें आसा तांतलो एक वांटो दुबळ्यांक दिता आसतना तांची दूख आमकां कळटा, तांचे कश्ट आमकां कळटा. उपाशी पडचें म्हळ्यार कितें तें आमकां कळटा मात्र न्ही, आनी एकल्यातय दयाळाय दाखोवंक आमकां कळटा.
दुसऱ्यान आयच्या वाचपांत आनी एक उतर जेजून घाला मागणें करच्या विशयांत. गुपीत कर, धारदाम, बापा कडेन माग आनी तशेंच प्राजीत करच्या विशयांत. तुमकां प्राजीत करताय, उपास करताय म्हण हेरांक दाखय नाका. देव मात पळयल्या, देवान मात पळयल्या पुरो. जेजून सांगची रीत भोवशा आयच्या आडंबराच्या रितीक समा विरोध. तरी सबार फावटी आमी त्या थाळण्यांक सांपडतांव, आडंबराचें जिवन विंचतांव. बापसाहेब देखून इल्लीशी दुसरी वाट आमकां सांगते आसा. आमी या म्हणून त्या रुपांतराच्या दोंगरार चडटा आसतना आमचें गमन आनी एकाग्र चित्त आसतलें. हेणें तेणें पळोवंक जायना, निटस आमी चल जायी. आनी चलता आसतना आमी संपूर्ण गमन मुखार आसच्या त्या संतोशाचेर दवरता. वयर जेजू कसो रुपांतर जालो गी, ही चडणेची वाट चडल्या उपरांत आमचेंय रुपांतर जातलें. आनी देखून त्या वयर गुड्यार कितें आयकूंक मेळ्ळें तें आमी आयक जायी. हो म्हज्या मोगाचो पूत, तो म्हाका भोव चड मानवला, ताका तुमी आयका. देखून पापसाहेब पयली वाट आमकां सांगता, ताका तुमी आयका. हो 40 दिसांचो साधनाचो वेळ, प्रयत्नाचो वेळ, खरेजमाचो वेळ. चड आनी चड देवाचें उतर आयकूंक देवस्तुते वेळार आनी आमच्या वैयक्तीक वाचपांत, आमच्या समुदायांनी आनी इंटरनेटा मारिफात, अंतरजळी मारिफाती चड आनी चड देवाचें उतर आयकूंक आमी करची जायी. दुसरी वाट पापसाहेब सांगता, परत त्या गुड्यार कितें घडलें प्रत्येक जावन त्या उजवाडा मुखार ते एक जाण आसले, सरपडले, बियान कंगाल जाल्ले. देखून पापसाहेब म्हणटा, आमकां आमची जिणी बियाची जाता, कश्टांची जाता, पिडाशिडा येता. आनी पिडाशिडा येता आसतना, कश्ट येता आसतना आमी आमची रियालिटी, वास्तविकता फूड करी जायी. धांवचें न्ही. खंय अजापां घडटात, थाणें मागल्यार जाता, हाणें मागल्यार जाता, अशीं अजापां घडटात म्हूण धांवचें न्ही. ताच्या बदलाक सोम्याच्या जिवितांत कशें घडलें तें दृढ मन, कितें कश्ट येता तें स्विकार करूंक. बापान ताची काल्स काडूं ना, गेत्से मळ्यांत अजाप करूं ना, कालवारीच्या दोंगरार येतना अजाप करूं ना, कुर्सार उमकळतना अजाप करूं ना. बापायी काल्स काड म्हळें, तरी बापान तें अजाप करूंक ना. बदलाक ताच्या मरणा उपरांत अजापांतलें अती व्हडलें अजाप केलें. संपूर्ण रुपांतर, निरंतर अमर जिविताचें रुपांतर ताणें केलें. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, 2 वाटो. एक वाट देवाचें उतर आयकुचें, निरंतरी आयकुचें, हेरांनी वाचताना आयकुचें. दुसरी वाट सोम्या मुखार सरपडचें बियान. आनी तवळ जेजू आमकां उठयतालो, उठा, भियेनाकात, ताका आराधन करचें. देखून हो वेळ 40 दिसांचो चड आनी चड सोम्याक आराधन करूंक. जावं आमच्या कामा वेळार तसो उडास काड, तुका आराधन करता सोम्या, तुका वंदिता, तुका स्तुती गायता. अशें आमचें काळीज आनी मन निरंतरी सोम्या कुशीन दवरचें. देवाचें उतर आयकुचें आनी ताका आराधन करचें. आनी त्या बराबर ह्यो भक्तीच्यो करण्यो, दान धर्म, मागणें आनी प्राजीत करून ही 40 दिसांचें साधन, ह्या 40 दिसांचें साधन आमी करया. आनी खरेंच आमी परिवर्तन जाल्लीं पुनर्जिवनपणाची मनशां म्हणून सोम्याक दाखोवन दिवया. बाबा भयणीनो, प्राजीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबर घालूंक वेता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतेन मागया. देवा, आमच्या दयाळ बापा, कालतें जाल्ल्या काळजाक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय.
आनी पाताक रोडून प्राजीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय. तुज्या दयाळायन आमच्या मागण्याक कान दी. हो गोबर घेतिल्ल्या तुज्या साकरांचेर कनवळायन तुजो आशिर्वाद घाल. आनी प्राजीत काळाची दंडवण शेवट पर्यंत सांबाळून तुज्या पुताचो पास्कांचो गूट नितळ काळजान संभ्रमूंक आमकां पावय. हे आमी मागतांव जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ಪೇಜ್ 252 252. देवादयाळ काकुळतीच्या बोगोस बापा मोगाच्या बापय मोडूक अडवणाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. देव आमची मागणी आयकता. ताचें काळीज आमच्या काळजाक भोव लागीं आसा. आतां आमच्या काळजांत असलें मनांत असलें सकट ताका प्रार्थनाद्वारे सांगया. भावार्थांची प्रार्थना भेटोवया. सर्गींच्या बाप्पा पवित्र सभा चलनोर छापा साहेबाक सग गवळ्यांक याजक आनी धर्मीक भाव भयण्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भोव. तुज्या अगणित काकुळतेचो आनी कृपेचो अनुभव आपल्या परचे सगळीं वांटून घेवंक तांकां बोटांक वाडोवंक कृपा दी म्हूण मागता. जवाब बाप्पा आमचें मागणें आयक. बापा आमची मागणी आयक. राष्ट्रां आनी मनशाकुळा मदें आसलो द्वेशो सांकली तुटोवन माया मोगाच्या राजवाक तुवें विंचून काडलेले क्रिस्ती परचेक ह्या प्राचीन काळाचो स रिती रिवाजी खऱ्या अर्थान पाळण
जेजूच्या कुर्सा वाटेचो खरो अर्थ जियोंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितींनी कश्टांच्या भुक्यांच्या निराश्रय जाल्ल्या भाव भयणींक उदारमनाच्या मनशा मुखांत कुमकेचो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी मोग आनी बोगसाणें भरपूर मापान दिसून येवचे खातीर आमच्या कुटुंबांनी जेतल्या सर्वांक बरी कुटुंबां बांदूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. प्राचुर्याच्या काळार दंडणी सुरू करच्या आमी आमच्या क्रिस्ती जिविताच्या झुजांत धैर्यान फुडें वचूंक आनी ह्या पवित्र काळाचो बरो फळ सोडूंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ बापा तुजे मुखार दवरली प्रार्थना आनी आमच्या काळसंदाची हेर सगळीं तुका समर्पित हांव. आमकां आयच्या दिसा कितें गरज आसा ह्या प्राजीत काळार कितें तुजी खुशी आसा तें समजून आमच्या गरजे प्रमाणे तुजी कृपा लाभय. तूं जो जेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. Page 93, 93. आयल्या वामी तुझ्या वेदीला की बापा भेटोच्या काळी पातकी आमी भुरगी तुझी बापा स्वीकार करी खाणी. घे बापा ही काणिका आमची. घे बापा ही काणिका आमची. घे बापा ही काणिका आमची. मोगाळ भुरग्यांनी तेमची. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेक्या पवित्र देवाच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेन. कनवल्या बापा प्राजीत काळाच्या सुरवेक वो यज्ञ आमी तुका दाबाजान समर्पिता. प्राजिताच्या आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंदवण्यो दमावंक आमकां बळ आनी आदार दी. कशें पातकांतली नितळ जावन जेजूच्या कश्ट मरणाच्या संभ्रमांत भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेश्वराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशी आमी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोद्वेदरांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणाचें तूं बळ मोडताय. आमची मनां उंच उबारताय. वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्यास जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र दरबारांचो सर्वेस पावतो. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी
सर्गीर तुका जय 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 उंच सर्गीर तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय उंच सर्गीर तुका जय 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 उंच सर्गीर तुका जय. बापा कोरोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परींच्या वाण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करा. बावडतो सोगुट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणावरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सडवणदारा आमची सडवण कर, जय क्रिस्ताक जय जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव खारमरी देवाचे माये संगाती तिचो पती भगेवन जुजे भगेवन धम दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनार. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले हांव बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें
बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमच्या येसुवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया प्रिंजिबिटोरियमचे म्हाका खबर ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪೇಜ್ 145 145. म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें, म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें, म्हाकाच तुमी केलें. हांव भुकेलो तुमी खावंक दिलें, हांव तानेलो पियेवंक नासता बिडार दिलें, हांव उक्तो आसता न्हेसोवंक दिलें. भोगादे राजमोच्या सर्गीच्या बापाचे, म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें, म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें, म्हाकाच तुमी केलें. हांव पिडेस आसता कोबार घेतली, हांव बंदेत आसता तुमी भेट केली. भोगादे राजमोच्या सर्गीच्या बापाचे, म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें, म्हाकाच तुमी केलें.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या कनवळ्या बापा, प्राजीत काळाची आमची दंडवण तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक वकात मेळच्याक आमी आतां घेतलां त्या संस्काराचें आमकां बळ मेळो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसनयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. तुमकां एक बागी करेजमाचो काळ मागता. सोमी तुमच्या ह्या पैणांत सांगात दिवं. मोगाशनो आयचे सैमेसाचें बलिदान भेटून आमकां प्राचीत काळ भाग्यवंतपणांनी करसूंक आमकां प्रेरण दिल्ल्या आमच्या गवळी बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्राचीत काळार हर एका शुक्रारा संजेर 5:30 वरार हांगासर आमी कुर्सा वाटाचें भक्तीपण चलोवन व्हरता. तुमकां ह्या भक्ती कार्यान भाग घेवंक हांव आपोवणें दितां. सर्वांक देव बरें करूं. पेज 270 270. अपना कसे मगे कुरवे निवारक आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.